प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो दुसरो आविस्वर वोड 1 ते 12 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 12। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेथलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत अवचितूच उदेंती गांवन कांय विद्वान जेरुसलेमाक आयले आनी अशें तांणी विचारले, जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेतना आमी पळयलां आनी सरपटून ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या। हें आयकून हेरोद राजा गाबरलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम सोमेस्त मुखेल याजनिकांक आनी परजेच्या 2 शास्त्र्यांक जमोवन ख्रिस्त खंय जल्मचो आसा ते विशीं तो तांचे कडेन खबर काडूंक लागलो। तांणी ताका असो जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेथलेहेमांत, कित्याक प्रवाद्या वरवीं अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदाच्या प्रांतांतल्या बेथलेहेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें कशेच भाशेन सगळ्यांवन ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तान निपजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हज्या इस्रायल परजेचो गवंडी जातलो। तेन्ना हेरोदीन ते विद्वानांक गुप्ती कुशीन व्हेले आनी नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलेले ते विशीं ताणें तांच्या कडेन बारकायेन खबर काडून घेतली आनी तांकां बेथलेहेमाक धाडून म्हणलें, वसात बाळकाची सारकी खबर घेया आनी तो तुमकां मेळटोच हांवेंय सरपटून ताका नमस्कार करूंक वेचे खातीर म्हाका कळया। राजाचें आयकून ते वाटेक लागले आनी तांणी उदेताना देखलेलें तें नखेत्र अवचित तांच्या मुखार वचूंक लागले आनी बाळोक आसलो थंय थारले। नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल बरीत जाले आनी घरान भितर सरून बाळकाक ताचे आवय मारयेच्या सांगातान तांणी देखलो आनी साश्टांगी पडून तांणी ताका नमस्कार केलो। उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समर्पिली, भांगार, धूप आनी गोंदरोस। पूण हेरोदेशी परत वचना जावंक देवान तांकां स्वप्नांत शिरकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशांत ते परतले। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमी जें वाचलां आतां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन उदेंतीचे विद्वान जेजूक पळोवंक येतात। आनी भाव भयणीनो, खरें म्हणल्यार हे जे विद्वान उदेंतीचे येयल्ले तांकां सुमार 18 म्हयने आनी 20 म्हयने लागले बाबिलोन गांवांतल्यान जेरुसलेमाक पावपाक। कित्याक भाव भयणीनो, त्या वेळार कसलोच गाडयो नासल्यो, मोटरां नासलीं, ट्रेन नासली, वाऱ्यान येवपाक कांय नासलें, सायकल नासली, कांयच नासलें, तांकां चलून येवचें पडटालें। त्या वेळार रस्ते बरे नासले, दोंगरा वयर आनी गांवांनी आनी हे सगळे त्रास घेवन ते येयले। दुसरें म्हणल्यार तांकां कशें कळ्ळें की जेजू जल्मला म्हणून आनी कशे भाशेन ते येयले। वय आमी आयकता की ताणें नेकेत पळयलें, पूण कोण नेकेत पळोवन कोण भायर सरून आपलें घर। पूण भाव भयणीनो, त्या वेळार हे विद्वान लोक त्या वेळार बाबिलोन गांवांत देवाचें उतर वाचताले की तो थंयसर दानियल आनी बाकीचे प्रवादी थंयसर जे नाबूकदनेजारान थंयसर तांकां बणकुरीन दवरलेले, तांकां व्हेल्ले इस्रायल गांवांतल्यान बाबिलोन गांवांत व्हेल्ले ते पोन्नेकोरार अशें बरयलां। तांकां थंयसर व्हेल्या उपरांत तांकां राजाच्या कारबारान काम करपाक दिल्लें आनी दानियेलान बरयलेलें, प्रवादी दानियेलान बरयलें की जेजूचो जल्म जावपाचो आसा। तो हो लोक शिकतालो, वाचतालो आनी जेन्ना हें नेकेत तांकां दिश्टी पडलें, हें आतां जें वाचलेलें हें नेकेत जें तांकां दिश्टी पडलें तें दोनूय करून एक करून पवित्र आत्म्या उदेशी ते आतां थंयसर बाबिलोनाची वाट सोडून त्या नेकेत्राक पळोवन जेरुसलेमाक पावले। कित्याक तांकां जाय आसलें जेजूक नमस्कार करपाक। आनी भाव भयणीनो, खरें म्हणल्यार नेकेत पळोवंक जाय जाल्यार फकत आमी रातचें पळोवंक जाता नेकेत, आमच्या दिसाचें नेकेत पळोवंक जायना। म्हणजे तांची वाट जी कोत्ताले ते जेरुसलेमाक पावपाक वा जेजूक पळोवपाक फकत रातची कोत्ताले, कित्याक रातीक हें नेकेत दिश्टी पडटा, दिसाचें आमकां कांय करूंक जायना।
म्हणटच जेन्नाचे दिसाचे ते सुटले दिसांक ते न्हिदताले रातचे ते आतां चलोन वेताले इतले त्रास करून इतले कश्ट बघून ते फकत एकूच ताच्या मनान आसलें जेजूक नमस्कार करपाक जेजू कडेन पावपाक आनी जेजूक थंयसर मेळोन ताका वाखाणणी ताका दिनवास ताका स्तुती करपाक आयज भाव भयणीनो ज्या भाशेन ह्या विद्वान लोकांनी सगळें आपलें सोडून फकत ते नखेत्राक पळोवन आपली वाट सुरवात केली आयज भाव भयणीनो आमकां नखेत्र पळोवन आमकां वाट सुरवात करपाची गरज ना आमकां जाय फकत उतराची देवाच्या उतराची कित्याक देवाचें उतर जावन आसा आमचें नखेत्र पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आसा तो जावन आसा आमचो उजवाड आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी पवित्र आत्म्या उदेशी आनी देवाच्या उतरान रिगून रावता आनी आमी आतां जेजू कडेन येता भाव भयणीनो सगळें जें देवान घडोवन हाडलां सगळें जें तयार केलां तें आमकां फावो जाता तर आयज भाव भयणीनो ज्या भाशेन विद्वान लोकांनी आपलो गांव सोडलो आपलें घर सोडलें आपली खोशी सोडली आनी आतां ते नखेत्र पळोवन आनी फकत इतले त्रास बघून ते आतां जेजू कडेन गेले तेच भाशेन आयज भाव भयणीनो आमी कितले ह्या संवसारांत कितले त्रास आमकां येवं कितले आमकां कश्ट आमकां येवं कितलो लोक आमकां नाकारूं कितले लोक आमकां पयस धरून कितलो आमचे वर दुमाळो येवं आमी फकत आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया जितली आमी चोत्राय जेजूचेर दवरता ताच्या उतराचेर दवरता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमी फुडें वेता पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर आमकां अशा जाग्या कडेन व्हरतलीं जेजू कडेन व्हरतलीं आनी जेन्ना आमी जेजू कडेन वेता आमकां कांयच फाल जावं आसचें ना आमी एकदम बरें जिवीत जिवंक पावतले एक भावार्थीचें जिवीत एक जैतिवंत जिवीत एक क्रिस्ती जिवीत आनी आमी दुसऱ्यांक पासून जेजूच्या राजान आमंत्रण दिवपाक आमी वावुरतले तर आयज खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया ह्या नव्या वर्सान एक सुमान जालो आमी नव्या वर्सान आहात पूण ह्या आयतारा पयल्या आयतारा नव्या वर्साच्या आमी हो नियाळ करुया आनी हो थाराव घेवया की आमी देवाच्या उतरान पवित्र आत्म्या उदेशी आमचें जिवीत जियेतले म्हणून तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.